मोदी सरकाराची शेती विरोधी, एग्रीकल्चर विरोधी, फार्मर्स विरोधी जी नीती आसा ताका विरोध करपाक देशांतले शेतकरी कितले दीस रस्त्यार आसात आनी फाल्यां भारत बंदाचो उलो दिल्लो आसा। तशेंच ऑल इंडिया किसान सभा आनी CITU हांच्या गोंयच्या फाट्यान फाल्यां गोवा बंदाचो उलो मारलेलो आसा। त्या उल्याक गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी आमी पूर्णपणे सपोर्ट करतात, कारण शेती वेवसाय हो एक प्रायवेटायझेशन करून तो क्रोनी कॅपिटलिस्टांक स्वाधीन करपाचे प्रयत्न देशभरांतले शेतकरी आनी लोक विरोध करतात। तशेंच आमचे गोंयकारूय ताका विरोध करतात। सगळ्यां मागता की फाल्यां जो भारत बंद आसा आनी ताका गोवा बंदाचो उलो दिल्लो आसा ताका सगळ्यांनी सपोर्ट करुया आनीक मोदीक एक रखत धाडुया की शेतकऱ्यांक विरोधी तूं कितें करता ते लोक सहन करून घेवचे ना। तशेंच फाल्यां ह्या संघटनेनी 10:30 वरांचेर एक धरणां आझाद मैदानाचेर कॉल केल्ली आसा। त्या धरणाकूय आमी गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी आमी सपोर्ट करतात आनी सगळे एक जावन एक संदेश केंद्र सरकाराक धाडुया।